तवरले गवळ्या वाड्यावेल्या उक्त्या जाग्यार एज्युकेशन हब उबारपाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध आसा। मडगांवांतली सुमार 11 हायस्कुलां त्या सुवातेर येतात म्हण कळटकच लोक गवळ्या वाड्यावेल्या चेपेला लागीं जमले। मीटिंग जाली। गावाचे शारीकरण करू नाकात म्हण लोकांची सरकारा कडेन मागणी केल्या। दवरले गवळ्या वाड्यार एज्युकेशन हब येता म्हूण कळटकीच थळावे लोक काचाबूल जाले। एज्युकेशन हब येत जाल्यार जमीन वतली म्हूण लोकांचो बोवाळ। लोकांनी ताकतिकेन गवळ्या वाड्यावेल्या चेपेला लागीं मिटींग घेवन सरकाराच्या प्रोजेक्टाक विरोध केलो। तांकां थंयसर मडगांव पांय सोडूंक जागो ना म्हूण ती आमच्या गांवांत पांय सोडटात आनी आमी पांय सोडपाचें मागीर फुडें आमकां गरज तेन्ना म्हणटच पयलीं आमचेच घरांनी आमी इतले ग्रेस जावंक ना की आमची घरां आमी धादोशी जालीं आतां दिया जागो कोणाकूय आमचीच घरां अजून पांय सोडटा पळय थंय जावंक ना। आमचीच घरां पांय सोडूंक जावंक ना म्हणटच आमी दुसऱ्यांक पांय सोडूंक आमच्या घरांत दिवपाक हें कसलें पिशापण आमचें। म्हणटच आमी इस्कॉलांक सरकार सांगता की तूं आमच्या गांवांत इस्कॉलांक हाडटा पळय ती आमकां बुलडोज करूंक सोदताय तूं म्हणजे आमचे वयर हाडून वतोवंक सोदताय। तर आमी मागता सरकारान जाता ते भाशेन आमची जमीन आमकां परती दिवन आमच्या ताब्यान करूंक आनी आमचे प्रश्न आमी आमच्या आमदाराकूय कॉन्फिडन्साक घेवन आमी फुडें सोदतले। पंचायतीकूय आमी तेको मागतले। जी मडगांवची इस्कॉलां आसा ती सगळी आमच्या दाबोली हे गांवांत येता आनी आमची एकूच कुमदाद उरल्या आसा म्हळ्यार ती 1,20,000 ही कुमदाद उरल्या। आमचे लागीं दवरली आनी कुमदाद ना। सो आमी सरकाराक मागता जाता जाल्यार ही कुमदाद आमकां जे आमच्या पुरजवान सांबाळवली आनी बघून हो फ्री आसा तो चडसो पुरजव आसा कित्याक आमी आमी गोळांची वाट म्हणटाली जी आसो आमी गोरवां आमी हाडटाले आनी गोळ्यांचो वाडो म्हणून हें नांव दवरल्या फुरसाक आमी हो फुरसांच आनी डेली येवन हिंगा मागणी करताले फुरसाचे। तर आयज आमी वाचले जाल्यार आमकां खूब दूख जाल्लें आसा। हो आमचो आख्खो जागो इस्कॉलां येता सो आमची एक मागणी आसा आनी आमचो गरीब लोक दिसपडो काम करून भाजी विकून आमकां रावतलीं जाल्यार सारकीं घरां ना आमकां भोंवतले जाल्यार सारके रस्ते जाल्यार आनी आयज तूं इस्कॉलान जाल्यार आमकां सगळी ट्रॅफिक आमकां प्रॉब्लेम आमच्या लोकांक प्रॉब्लेम। आयज आमचो इल्लो जागो उरलो आसा तो आमी इस्कॉलान जाल्यार आमी वयतलीं। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। साज हुसेदी आरियलच्या लोकांनी रेल्वे खातीर जागो दिवपाक विरोध केला। रेल्वेन ह्या लोकांक जमीन दियात ताचे बदला रिहॅबिलिटेट करता म्हण नोटीस काडिल्ली। मात लोकांनी थंय सुवातेर येवन प्लान दाखयात म्हण रेल्वे अधिकाऱ्यांक सांगिल्लें। मात सांगिल्ल्या प्रमाणे लोक शेनवारा जमले। रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी मात दाणी मारली। मुगे बायलेन हे फॉर्म वाचिलें आनी ते कितें अंडरस्टँड जालें की आमकां मुको लुगार आमगे रेल्वे गेला आनी आमकां खंयचे कोणी सेटल कोताय म्हण आमी ओके जालें उमके पयशे आमकां दिले ते ब्लँक दवरलो आहा ते बायलेन दाखयलें आनी बायलेन सायन मारला आनी म्हाका दाखयलें इतले क्रमांसान हिंगा लोकांक प्लॅन दाखयनासतना लोकांक फूल करूं सोदताय कितें हांव नेणाय गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जशें आमी लोक गेले सरपंचा बरें सरपंचान सांगिल्लें कितें आहा तें करया आपूण आपयना वाटा MLA आपयता ZP आपयता सगळे ऑथॉरिटी हिंगा आपयता डेप्युटी कलेक्टर रेल्वे ऑथॉरिटीज आयज लोकांगे इतली युनिटी चोयन म्हाका दिसता हे हिंग कोण येवपा आहाय ते येयले नाय म्हाका दिसता त्या लोकां भिल्याय वो तेंको प्लॅनिंग सारकें ना लोकांक पयलीं व्यूज घे बाबा लोकांक कितें न्हय पयलीं तुमगे ऑफिशलांक घेवपाचें taken a leave and specially come from Bombay. Now, if they are not here, that is not our problem. If they say they'll come on Monday, Tuesday, we have to go back and we have to come back. So we are not sitting like this idle where we can come back every time. First, they had sent a person from the Talati office or somewhere. I have the form with me. They had asked us to sign this blank form. They thought everybody is illiterate. I read this form, okay, which mentions that we have to let you know that we will cut your property. This is the amount that we're going to give, everything dash dash. And they wanted us to sign this form. When I read this form, I told them I will not sign the blank form, neither will I allow anybody to sign this. I had gone for the meeting as well last time when I had come to the deputy. I had his number with me. I told him that we will not sign this form unless and until you come here and let us know the marking where you are cutting the property. After that, we will think about it. And today they had given a date, so for that I had specially come. Now, if they are not here, that is their problem. So if they are not interested, we are not interested in giving up property. थळावो सरपंच आनी ZP म्हणटा आमी लोकां बरोबर। सो हांव लोकांक सांगूंक सोदिता एज ए ZP मेंबर लोकांक म्हाका निवडून हाडलो आहा लोकां जाय ते भाशेन जातालें हिंगा कायदो पळय कितें सांगता एज पर द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स इफ दे आर वायलेटिंग एनी रुल्स एंड रेग्युलेशन तांकां कांय करूंक मेळपाना आनी लोकांक सारके
unless they take the people in confidence, all the stakeholders ते confidence गेल बगर इंकाय करून मेळपाना. सरपंच सांगितला आणि हांव ZP member and MLA also is informed. Everybody will be together and will be with the people. रेल्वेच्यान 500 मीटर सुद्धा लोकांक तेणी नोटीस धाडल्या. तांकां आमी कितें सांगलें थंय कितें करता आसतना प्लॅनिंग करताय न्हू. आतां एक रेल्वेक बाबा आतां वाडोवपा जाय दुसरी लायन घेवपा जाय जाल्यार ताका सटन जागो जाय पडटा. सो तितल्या जाग्या भितर करपा जाय न्हू. तुमी आतां हिंगच्यान आमगे बॉर्डरीचेर पडटा थिंगा आतां कुडतोरी पडटा त्या जाग्यार तुमी ताका नोटीस धाडलो आहाय. नाजाल्यार तुमी येवन सर्वे करून त्या लोकांक दाखोवन बाबा ह्या जाग्यार कोण पडटा ते चोवपा सर्वे बी प्लॅन सारके चोयन करपा न्हू. तेणी नोटीसाचेर बरयलां की जे एक जागो जाय पडटा आनी तो जागो तांकां आपूण रिहॅबिलिट करता म्हूण लोकांक खंय करतलो अशें तें कांय करूं ना. फुडें त्या आमी त्या लोकांक ताका लागून एकठांय केले आनी लोकांक सांगिल्लें की तुमी कोणूय येयत जाल्यार तांचेर सायन मारनाकाय म्हूण. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. फिफा अंडर-17 वर्ल्ड कपाच्या फाटभुंयेर शेनवारा नावेले रोझरी फुटबॉल ग्राउंडार मिशन 11 मिलियन कार्यावळ जाली. राज्यांतले सुमार 600 हायस्कूल स्टुडंटांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.